आज राज्यपालाक ट्रान्सफर केलाय, गव्हर्नराक ट्रान्सफर झाले. राज्यपालाचे ट्रान्सफर दिल्लीकसून जाता आणि याचो लिंक आमच्याकडे ना डायरेक्ट. सो गेली गव्हर्नरान म्हाका दिसता आमचो गोंयान फूल टर्म करून गेली. हो गव्हर्नर येयलो फ्रॉम जम्मू काश्मीर, मागीर गोंया येयलो. आतां हिंगासून ताका दुसरे मेघालय ट्रान्सफर केला. मे बी ताका मेघालयाच्या लोकांनी मागला आसतलो, वो मेघालयाच्या जे MLAs आहा आनी चीफ मिनिस्टर आहा तेणी मागला आसतलो, त्या खातीर ताका थिंगा धाडलो. पूण गव्हर्नर एकदम बरो मनीस आसलो जो सत्यपाल मलिक, ऑनरेबल श्री सत्यपाल मलिक वॉज अ नायस पर्सन and he understood our goals. पण since he was a politician, एक टायमार तो बरो व्हडलो पॉलिटिकल फिगर तो, सो तेका अशें दिसतालें की आपूण सदांच पॉलिटिक्सान असो आसचो म्हणून फुडें. सो तो केन्ना केन्ना ओवर रिएक्शनूय केन्ना केन्ना करतालो आनी ह्या कारणाक लागून केन्नाय आमच्या ऑनरेबल चीफ मिनिस्टराचे आनी तेजे स्टेटमेंट वेगवेगळे जाताले. पूण पॉलिटिक्सान केन्ना केन्ना जाता तशें. तो आदी पॉलिटिशियन आहा, तेजे वयर आमी कांय तेजेर उलोवंक सोदिना, आमी तेजे कांय हें ना. ही इज ऑलवेज हॅड अ व्हेरी गुड रिलेशनशीप विथ मी ऑल्सो. आय मेट हिम ऑन 2 occasions, especially to appraise him of the waste management facilities what we are doing in the state of Goa. So we wish him all the best. The people of Goa wish him all the best. And I, representing the government as a minister and MLA of Kalamut constituency, on behalf of all the people, wish him all the best for his future governorship which he is going to take up in Meghalaya. गव्हर्नमेंटाच्या काय डिसिजनाचेर तो हे करतालो, त्या कारण ना ते सरकारान तेजो सिस्टमॅटीक कांटो काडलो अशें तुमकां दिसता? ना, म्हाका अशें दिसना की तेजो सिस्टमॅटीक कांटो काडलो, कित्याक फायनली डिसिजन इज फ्रॉम द सेंट्रल गव्हर्नमेंट. तांकां म्हाका दिसता ताका थिंगा व्हरपाक जाय आसलो मेघालया म्हणून ताका थिंगा येला आसता. कॅबिनेटान वयर बी प्रेशर घालता अशें दिसता आमकां. ना, कॅबिनेटान हे डिस्कशन केन्ना येवंक ना. ऑनरेबल गव्हर्नराचे डिसिजन केन्नाच येवंक ना कॅबिनेटान. कितें वॉटेवर ही हॅड सेड ऑर तेजे कमेंट्स ऑर तेजे स्टेटमेंट्साचेर केन्ना आमी कॅबिनेटान डिस्कशनाक येवंक ना. सो द डिसिजन मस्ट बी प्युअरली ऑफ द सेंटर टू ट्रान्सफर इन टू मेघालय. न्हू, कित्याक ट्रान्सफर जाली जाल्यार दुसरो गव्हर्नर येतलो आसलो न्ही, हे एडिशनल चार्ज दिला महाराष्ट्र गव्हर्नराक. सो फ्यू डेज इट विल बी. आदी हो गव्हर्नर येवच्या पयलीं एडिशनल चार्ज महाराष्ट्राच्याच गव्हर्नरा कडेन आसलो आमचो. तेजे उपरांत ऑनरेबल श्री सत्यपाल मलिक येयला. हे फावटी आतां आमकां परमनंट गव्हर्नर येतलो. टील देन एडिशनल चार्जीस वीथ महाराष्ट्र गव्हर्नर. Regarding the Baga situation, when is the work going to start? See, we have already put up the file. The earlier one more file was put up when there was landslide here before us. So that file and this file will get combined now. Earlier we have already taken up work worth 2 crores under disaster management and under WRD. So on the seaward side, the entire retaining wall has been built. तुम्ही पळयला आसतलें. आता now this is inside the hill which is touching the road, and the road which is going on top near the Baga retreat center has given way. And the shade माती सगळी वयरसून सकला येता. This is because of heavy rains and continuous rain for the last 15-20 days. ते आख्खी माती कोसळून सकला येयल्ली. So we will put a protection wall of rubble for it, which will blend with the nature. तर सगळेच हेका अपोज करता.